बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गेचे बापा, जेजू वरवीं आनी ताचे बरोबर तुका आमी वाखाणटाव, दिनवासताव आनी तुजी किर्ती आमी परगट्टाव, कित्याक तुवें आमकां सगळें बरें पळय तें दिलेलें आसा आनी तूं आमकां तुज्या बऱ्यानूच बाळगून दवरताय. पूण अदृश्य आमचे भोंवतणी आसा, पूण तुवें आमकां दाखयलां जेजू वरवीं आनी ताच्या अणभवांतल्यान जें बरयल्लें आसा पवित्र पुस्तकांत, थंयसर आमकां कळून येता कशे भाशेन आमी तुका एकवटून ह्या सगळ्या संवसाराच्या संदर्भांत रावंक जाता पळय तें. तर आमी तुका दिनवासताव आनी वाखाणटाव. जेजू, तुवें आमकां खूब दिलेलें आसाय आनी दीत आसाय, पूण तुज्या उतरांतल्यान आमकां कळलेलें आसा कशे भाशेन तूं आमकां तुज्या एकवटान रावंक आपयताय. तूं आमचें सवें आनी आमी तुजें सवें प्रत्येक सुस्कारांत. हे परी तुवें आमकां तें दाखयलेलें आसाय, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आतां तुज्या एकवटान आमी सादता. दर दिसा हे परी आमचें जिवीत सारून तुज्या एकवटान आमी अदीक आनी अदीक वाडत वेता. आनी तूं आमकां सगळें शिकयताय, तूं सगळें जाणाय आनी तूं आमकां तें आमचें सगळें घडोवन हाडटलें म्हणून हें आमकां खात्रेन कळलेलें आसा. आनी आमकां कसलीच धास्ती खंती ना, कित्याक तूं सगळें आमचें पळयताय, सगळें तुवें तें थारायिल्लें आसा, त्या प्रमाणे तें जातलें. फकत तुका आमचो सहकार जाय. तर हो सहकार करच्याक ह्या मागण्यांतल्यान तुवें आमकां कृपा दिल्या तुज्या एकवटान रावंक. तर आतां आमी भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत खोलायेन सारया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूच्या एकवटान आमी रावया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणत रावया, पूण ताका आजीर जावन म्हणया. तो आमचे भितर आसा, ताचे सवें आमी सगळें समर्पिता आनी ताचें जिवीत आमी परगता, स्विकारता. ही परी जेजूक एकवटान रावता आसतना भयणीनो आनी भावनो, आमी जॉन बावतिस्ताचो मनोभवूय पत्करुया. आपशींच तो येता, कित्याक हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय. पूण भितरल्यान आमी तेच भाशेन जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडटा, जेजूच्या एकवटान रावता. पूण ताका हो मनोभव म्हण तूं अटॅच केल्लो आसा, ताका थापलेलो आसा. आनी हे परी ताचे बरोबर आमचें जिवीत जाल्लें म्हणटच आमी आतां कोण न्हय, आमी म्हणजे आमी आसा पूण नपयत जाल्लेलीं आसा. जेजू सगळेंच आमचें जिवीत, आमी ताचे कुडीचे सांदे. हो सांदो कसो जियेता? सायबीण मायन आपल्या मनोभावान दाखयलां त्या प्रमाणे, हांव चाकोर जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे.
आनी हे परी आतां आमी जिवी ओ मेलिली आमी क्रिस्ताचे तर सुस्कार भायर सुटना आमी मोत्ता आमकां आनी जेजू सवें पुनव जिवन जाता आनी हे परी हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवेन जियेता ह्या मनोभावान आमचें जिवीत सारया ह्या मागण्यांतल्यान जेजू तूं म्हजे सवेन जियेताय आनी हांव तुजे सवेन जियेता हांव जाणो की हांव पातकी मनीस म्हज्यान केन्नाच तुका पूर्णपणे सगळेंच दिवंक जायना हे भाशेन म्हजें जिवीत आसा पूण तें हांव ते भाशेन आतां ह्या फुडें पळयना जें आसा त्या प्रमाणे हांव तुज्याच एकवटान जियेता आनी तूं म्हाका फुडें फुडें व्हरतलोय तें तुजेर आसा हांव फकत तुका एकवटोन चिटकोन रावता तुजे भाशेन सगळे सांत भक्तांनी ते भाशेन आपलें जिवीत सारलें हांवूय तेच भाशेन सारतां जाणो जावन की हांव पातकी मनीस पूण तुका तुजे वरवीं म्हजें जिवीत अदीकान अदीक पवित्रतायेन भरून येता आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन म्हज्या भयणीन आनी भावनो जेजूक एकवटून आमी न्हिदोंक गेल्ल्या जेजूक एकवटून आमी जागे जाल्या जेजू सवें आमचें जिवीत सारिता आयलेल्या जेजू सवें आतां आमचो वेळ खोलायेन सारलेलो आसा आमी न्हय जेजू म्हजे सवेन जियेता ताचे जिविताचेर आमी नदर खोलायेन मारून ताचें जिवीत आमी आपणावया तो तेरसांतल्यान हें आमचें सवें घडटा थोडी ताच्या जिवितांतलीं घडितां आमी नियाळया आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत आतां सारया सायबीण भशेन आमी ताका पत्करून ताचें जिवीत आमचें जिवीत ताचें जिवीत हे परी हो वेळ तेरसांतल्यान सारया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सतमानतान देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारितान जल्मलो पोंच प्लेत खालतान कोश्ट नुसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदिदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान जिवच्याक आमी सायबीण मांय कडेन आनी हेरां सांत भक्तां कडेन मागया आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार No man mere kurpen mere le service poche tain sa ostra modet sudon suput Jesu baganti mere neachmai penkatim nati kor atanem cham chodar men No man mere kurpen mere le service poche tain sa ostra modet sudon suput Jesu baganti mere deache mai babiyan hatir venati kor atanam chamana chodar No man mere kurpen mere le service poche tain sa ostra modet sudon suput Jesu baganti mere deache mai babiyan hatir venati kor atanam महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन पांच संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारे गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें
नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सर्वेस्पोत तुजे सगळें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन मरे सर्वेस्पोच्या ठांय सावसऱ्यामध्ये सुदोन सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतली वजांतली वो सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41 ते 42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चेकूसवेंत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, ओस्त्रे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन मरे सर्वेस्पोच्या ठांय सावसऱ्यामध्ये सुदोन सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन मरे सर्वेस्पोच्या ठांय सावसऱ्यामध्ये सुदोन सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाची सुरमुर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समोर पळोवंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन मरे सर्वेस्पोच्या ठांय सावसऱ्यामध्ये सुदोन सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन मरे सर्वेस्पोच्या ठांय सावसऱ्यामध्ये सुदोन सुदोन पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातयेव 3:16-17. आनी जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात सर्गावेलो एक तळो असो गाजलो, हो म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें धादोसपण.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायने पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman mere kupan mere lei service po chatain sa ustre sudan पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हाती विनती कर आतां आमच्या मनां चडार मुम्मा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक ती आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वसल्यान जेजूची आप परगोडणी जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदयांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्यान पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman mere kupan mere lei service po chatain sa ustre sudan पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हाती विनती कर आतां आमच्या मनां चडार मुम्मा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक ती आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगुटणी मार्कू 1:14-15 जुआंवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्यान पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman mere kupan mere lei service po chatain sa ustre sudan पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनती कर आतां आमच्या मनां चडार मुम्मा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनीन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman mere kupan mere lei service po chatain sa ustre sudan पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हाती विनती कर आतां आमच्या मनां चडार मुम्मा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 आनी सुम्या जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman mere kupan mere lei service po chatain sa ustre sudan पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनती कर आतां आमच्या मनां चडार मुम्मा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक 5
दुखीचें मुस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रक्ताचे दाट थेंबे वरी जाताचो घाम आनी मागणें कोत्तो चिसा सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदो सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनात मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्कोरे कोत्तात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर मोड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदो सुपूत जेजू भगवंत मरे देवाचे माई बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनात चडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांड्याचो मुकूट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक थंय ताका म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदो सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनात चडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचे मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. मार्कू जुवांव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदो सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनात चडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां आनी वार आमकां कोणातले उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्या. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदो सुपूत जेजू भाग्यन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनात चडार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू
बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक 5 अर्काचें मिस्तेर पयलो अर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवोवन जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपण बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदोच पूज जेजू मागेन मरे देवाचे माया बाबया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली मोर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो अर्काचो मिस्तेर जेजू स्वर्गात सोडटा 40 दिसां उपरांत आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात सोडटा मार्कू 16:19 सुम्या जेजून आपल्या तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उपारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदोच पूज जेजू वागेन मरे देवाचे माया बापया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबेचेर देंवता दोर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदोच पूज जेजू मागेन मरे देवाचे माया बापया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडते सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदोच पूज जेजू मागेन मरे देवाचे माया बापया हाजेर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक 5वो अर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोड आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. Noman Maria Kurpendra Silvers Porchatai South Shamada Sidon Put Jesu. वागेन मरे देवाचे माया बापी हाती विनंती कर आतां आमच्या मनांचेर Moimam Bapa Kani Puta Kani Poitrat Miank. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu. Bugosam Kamchi Patka. Nivaram Kam Kanat Leujanti Borsarga Suglet Miang Bokurun Surgur Australian. Noman Ranie Kakultiche Maye. Tutski Amchi Jivit Amrutani Borwaso. आम्ही परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थना आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुळची नदर घाल तू कोणवळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फाव जावच्या मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवन ती आंकोर मोरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत टापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्लें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दिश्ट घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर बोलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोळ्या आपले बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गौर दोतल्यांक दुस्पडा येता सदरवयली तांकां शेवटिता इनून इनून उंच बारता भुकेल्यांक तो बरे बरे देणींनी बोदता गिरेस्तांक तो रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामांक आनी तांचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुलीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीन भावनो पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत जेजून आमकां ओदीक आनी ओदीक आपली कुरपेच्या आदारान ताका एकवटून जिवीत आमचें सारूंक आमकां घडोवन हाडलेली आसा आनी ताच्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक आमी घडोवन आयल्या ह्या त्या वरवीं ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा आमी तें पत्करलेलें आसा ताका एकवटून आमचें जिवीत सारलेलें आसा तर सायबीण माय भाशेन आमी सदांच आमी चाकरां जावं म्हजी सवय तुज्या उतरां पोरमणे हे परी आमचें जिवीत सदांच जेजूच्या एकवटान सारया आनी आजचो मनोभव जो हांव भाव दिसता हांव उणो जायत वचूंक जाय तो म्हजी सवय वाडत वचूंक जाय पावलू हांव मरो ओ जिवो आसूं हांव क्रिस्ता सवय म्हजें जिवीत सारलें म्हणटूच आब्बा बापा म्हणून म्हजेंय मागणें ही परी प्रत्येक सुस्कारान जाता आनी हाका लागून पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान हांव आत्म्या भासांनी उलोवन सगळें भितरलें आसा तितलें देवाचेर धरून ताचे सारकें ओदीक जावंक तो आमकां ही कृपा मागण्यांतल्यान फावो करता तर आतां आमी जेजूक पळोवया तो आमचे सगळें आसा आनी आमी ताचे सगळें आसा सगळी सृश्टींत तो आसा आनी सगळी सृश्टी ताचे सगळें आसा हो मनोभव आमी जिवया आनी हें खरेंपण आमी ओदीक आनी ओदीक ताच्या राजाचें अणभवया आमेन.
मोगळा जेजू, तुझें जिवीत म्हजें जिवीत तुवें करून काडलें. तें सदांच आसा, पूण ह्या मागण्यांतल्यान हांव तुका वदीक आनी वदीक चिटकून रावतां, कित्याक तूं म्हाका विस्वाशी. हांव तुजे कुडीचो सांदो म्हणटो तूं म्हजो परामर्श करीत आसाय, पूण जितलो हांव तुका आजीर जावन म्हजें जिवीत एका साखराचें कशें, एका सांद्याचें कशें हांव तुजे बरोबर सादतलों, तितलें तुजें बरेंपण म्हजें सवें त्या किरकोळपणांत ह्या संवसारांत हितून तें घडोवन येवंक जाय आनी त्या प्रमाणें तांकां लोकांक अणभवूंक जाय. ते भाशेन म्हजें जिवीत तुज्या एकवटान घडोवन येवं आनी अदीक खोलायेन ते प्रमाणें हांव जिवं. जेजू, ह्या वेळार साश्टांगी पडून हांव तुका नमस्कार करतां.
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका अर्गावंदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण कोता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचोर तुका बोजोण करता, आख्खे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां. सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. म्हजे मागणे तूं आयक सायबा. म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळदिरो. विस्वाशी हांव चाकूर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावतां. जिवराक म्हजो म्हाका निवार. तुजे बरोबर ना देवा म्हाका म्हजी तूं खोर दया सायबा. कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मागता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजेर मुखार विस्वास धरून घालता सायबा. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माय मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तुमगे सर्वेस्परा.
तुजो एकवट जेजो आमचे सोबे आसा आनी एका सांद्यान पूर्णपणे तुजे बरोबर वेळ सारलो जाल्यार सगळ्या तुज्या दुसऱ्या कुडीच्या सांद्यांक गोठाय मेळटा. त्याच एकवटान तांकां जिवच्याक तूं तांकां सदांच हाजीर आसाय म्हूण ती आपल्याच्याच वाद्याची ताका लागून तांकां जाय पळय तशें ती आपल्यापणांत रावन जियेतात. हें सगळें तांचे सोबे बदल जेजू क्रिस्ता सोबे आसा तुजे सोबे आसा म्हणून तांचें जिवीत घडोवन हाड. वाखाणणी महिमा तुका. जेजू तुज्या जिवितांत सगळ्या जाणांक आतां दोत्ता आमी जीं कोण जल्माचो दीस समारंभात काजाराचो दीस मनयतात काजार जावं कांयच वेता तांच्यो परिक्षा आसा तांकां मदत कर जांकां अभ्यास करूंक जायना ताका तुजी कृपा दी जी फुडलो अभ्यास करूंक सोदता ताका एडमिशन फावो कर. सगल्यो हेर गरजो आसा तितल्यो आमी तुज्या ताब्यांत करून आतां आमी मागता जेजू. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळ्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुसपटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवण पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडार बंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्यान संस्कार कर खातेपणा मानुया सासणा सासणा आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां जग कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामणासणाच्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां
Amen.